मंगलम मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सच्चेरीपेटे लक्ष्मी वेंकटरमण भजना मंदिर हाजी पहिले आम्ही हांगा मुंडुकूर मुक्कामांत आशिल्तना हांगा मी त्यांना भेटीक आयिल्ले तेन्नाची त्यांनी प्रस्ताव दवरिल्ले एक जीर्णोद्धार कार्य करून आम्ही वापस हांगा एक भजना मंदिर निर्माण करका म्हणून लेखल्याची म्हणून तदनंतर आम्ही मितबैलाक लास्ट एप्रिलांतू आम्ही आयिल्तना तांगेले थंय मुक्काम आशिल्ले आनी तांगेले थंय उद्घाटन कार्यक्रम आशिल्ले। थंयतुल्यान आमी दुसरे कडेन मुक्कामाक प्रयाण करतना तेन्ना कट्टड निर्माण जाताना त्या हंतारी आशिल्तना एक स्वाम्यान पादस्पर्श करून घडता आशिल्ले कन्स्ट्रक्शनाचें एक अवलोकन करका म्हणून वापस तांणी विनंती केले। तेन्ना आमी वापस आयिल्तना तेन्ना कट्टडाचें निर्माण मात्र जाता आशिल्लें। तेन्ना हे फ्लोर वैकेची कसन हातय लायिल्ल नाचे, खाली त्या सायडा मात्र काम चाल जाता आशिल्लें। इकडे आज येवन पळयतना त्या सायड वैके जाल्यार ह्या सायड वैके जावन बसले। आमी तेतून आतां सांगले सुपरफास्ट तुमी म्हणून आमगेला आनीक परत गाडी जायत आसा तुमगेला हांगा दोनी कडेन जावन गेलो तुमगेला हांगा एकू वैके जावन गेले कालच्या दिवसाक। सो इतले एक उट्टू लोकांक मेळून गेलो हांगा वॉलंटियर्साची दिवस रात्र घोळून गेलो लेबर्सांकिंत चड तुमीची घोळील आसा हांगा। कित्याक म्हळ्यार आमगेल देव आमगेल भजना मंदिर म्हणलें एक भावनेन उट्टू लोकांक मेळून गेलो रातोरात्र काम करून गेलो हे हॉल वैकेची जावं तशी तुमी प्रयत्न केले। त्या प्रयत्नाक देवान वैकेची सहकार दिवन गेलो अनुग्रह करून गेलो। आजी त्याची हॉलांतूची हांगा हेची हॉलांतू नूतन निर्माण जाल्ले तसले हॉलांतूची आजी समारंभ घडत आसा। मस्त पंत ताणें आयले हे एक्चुली फिक्स जाल्ले 2 दीस पयले मोगरनाडाक आयले पदे पदे आयले ताजे पयले किंतु आमी शिरालीक आमकां कार्यक्रमाक आसा मुक्काम आसा वतना मस्तींतलो आमकां हें जाता। आतां ही समयाचो अभाव आसा आमकां 7 घंटेक थंय पावका आतां हांगा 4:30 जाले किंतु तुमगेले एक भावनेक तुमी दाखयले तसले एक श्रद्धेक आमी हें करचें नाका तुमकां बेजार करचें नाका म्हणलें एक उद्देशान आमी हे वाटेंतल्यान येवन घेवन तुमकां अनुग्रह करका म्हळ्यार कितें तरी आजी दिवसाक आमी हांगा आयल्याची। आतां सांगलें सच्चेरी पेटे गांव सान हे तें म्हणून किंतु आज ही खरें जावन पॅन्ट जाल्लो आसा पेटे म्हणटा पळय ते खरें हांगा जाल्लो आसा। हांगाचे कन्स्ट्रक्शनाचे एक वैभव पळयल कुडेन असल उटू वैभव तुमकां पॅन्टांत पळोवचेक मेळटा तसल वैभव तुमगेल्या गांवांत हाडले निमित्तान सच्चेरी पेटे म्हणून कसन आसा ते आज ही करेक्ट जाल्या म्हणून दिसून घेवन येता आसा। त्या न्हयशीची द्वादशी अत्यंत महत्वाचे दिवस ಹರಿದಿನಕ್ಕೆ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲ म्हणून आमगेला ಅಂತ सांगताच एक एकादशी हरिदिन म्हळ्यार एकादशी मरुदिन म्हळ्यार द्वादशी। सो तसले मरुदिन जावन आशिल्ले तसले द्वादशी तिथीकची आज ही हांगा आमगेले आगमन जाता आसा। विशेषून तारीखे लेखान सांगचे घेतल्यार आयच्या दिवसाकची आमगेले आश्रम दीक्षा आमी घेतिल्ले 9/2/2017 8 वर्सां पयले ह्याची तारीखाक आमी हांगा आश्रम घेतिल्ले आनी त्याची तारीखाक तुमगेले हांगा
समारोप कार्यक्रमाक आमी हांगा हाजरला येता आसाची तिथी लेखान फाल्यां माघ शुद्ध त्रयोदशी तिथी लेखान फाल्यां जाता, तारीखे लेखान आज जाता. सो आज तुमी संतोष पावा, फाल्यां शिरालीकार संतोष पावताले. सो अनायास दोनीची मेळ घेवन आयले. आमकां एक संतोष म्हण आमकां ते 9 संख्या आयली म्हण कुडेन उडगास येवचेची, कित्याक म्हण आमी संख्या वटू खेळत उरताची केन्ना. सो संख्या आयले कुडेन आमकां ते उडगास आयले. त्या निमित्तान तुमगेल्या इतराक आमी सांगले. तशी हांगा भजना मंदिर म्हणून घेवन आरंभ केले, भजन करत उरचें म्हूण. नारद मुनीन श्री कृष्ण परमात्माक विचारिलतना तुका आमी खंय पळोवचें, तूं खंय वास करता म्हणून घेवन विचारिलतना कृष्ण परमात्मान उत्तर दिलें तेचीच. नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद म्हणून घेवन तो नारदाक सांगता. नाहम वसामि वैकुंठे, हांव वैकुंठ लोकांत वैके वास करना. योगिनां हृदयेति च, योगी म्हणून घेवन कोण कोण आसाची तांगेले हृदय कमलांत वैकेच हांव वास करना. मत भक्ता यत्र गायन्ति, मागेल भक्त विशेष जावन सच्चेरी पेटेंत आशिल्ले तसल भक्त खंय गायन करताची, तसं लक्ष्मी व्यंकटरमण भजना मंदिरांतूच हांव वास करता म्हणून घेवन देव सांगता. नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मत भक्ता यत्र गायन्ति, खंय मागेले गायन करताची, खंय मागेले स्तोत्रपाठ करताची, खंय मागेल भजन करताची, खंय मागेल आराधन करताची, तत्र तिष्ठामि नारद, हांव थंय वास करतालो म्हणून घेवन कृष्ण परमात्मा नारदाक सांगिल तसले एक श्लोक है. त्या निमित्तानं तुम्ही हांगा भजना मंदिर निर्माण करून घेवन मुख्य उद्देश कसन की म्हळ्यार प्रतिनित्य देवाल सन्निधानांतू आमी भजन करका म्हणून. भजनाचे इतले एक शक्ती आस की म्हळ्यार भक्त प्रल्हाद जावन तुमकां सर्वांकय गोत आसा. प्रल्हादान देवाक मेच्चूचेक केलेली तसल प्रार्थना म्हळ्यारच ही भजन. ताण ते भजन करत 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 आसतना हिरण्यकश्यपूक ताण भजन म्हणलेलें आयकुचेक जायनाशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार ते भजन शब्द विष्णूल आराधन म्हळ कुडेन विष्णूक गुणगान केलेले तसले शब्द काना आयकल कुडेन ताका एक नमन हें जाता आशिल्लें. त्या निमित्तान तो भक्त प्रल्हादाक मस्त त्रास दिवचे, अडचण करचे, अत्याचार करचे मस्तितले केले. तागेलो स्वता पूत इतलो आसल्यार वैकेची आपणेले पुताक इतलो त्रास दिले. किंतु भक्त प्रल्हादान केन्नाही देवाले गुणगान करचे, देवाले स्तोत्रपाठ करचे, देवाल भजन मात्र सांगचे मात्र चुकेल ना. हिरण्यकश्यपून मस्तितले आमी कशें न्ही वाद्य म्हणटात ते वाद्य वैके कान घाल्यार वैकेची तागेले देवा बद्दल कशें एक भजन म्हणचें आसा तें मात्र बंद जालें ना. म्हळ्यार इतले भक्त प्रल्हादू देवाक भजनानची नाजाल्यार आपणाल भक्तीनची देवाक वलूसून घेतील तसलो व्यक्ती म्हणून घेवन आज आमी भक्त प्रल्हादाक उदाहरण दिताच. म्हळ्यार इतले एक भजना निमित्तान देवाक साक्षात्कार करून घेवचे तसले एक व्यक्ती म्हळ्यार आमगेले प्रल्हाद. तशें आमगेले जिवनांतू कशें एक बर जावका, आमगेले जिवनांतू साक्षात्कार जावका जाल्यार तेन्ना आमी वैकेची देवाल भजन नामस्मरण करून घेवन आमी वैकेच आमगेले जीवन सार्थक करून घेवका. केलो लोकांक दिसता आमकां भजन आनी याना मरे, ते हिंदुस्तानी संगीतय शिकेल नाची, कर्नाटकी संगीतय शिकेल ना. आमी उठू सांगचे गेले म्हळ्यार का का शब्द आयकता. आमी आनी सांगले म्हळ्यार अशी लोक उठू लोक धांवन वताले अशें आमकां एक मना भास जाता. मरे आमी कशें नाही करचें, देव ते पळयना. तुगेले कंठ कितले कोगिले कंठस की काक कंठस की ते देवाक संबंध पाविल ना. तुका म्हण का म्हणलें एक भावनस न्ही, खंयचेही आसले तेतकून लज्जे बिट्टू कुणीरो म्हूण घेवन एक भजन येता. लज्जे बिट्टू कुणीरो. आतां कोणाक हांगा नाच म्हळ्यार हे मस्त लोक आसा तांगेले जरा कशी नाचचे म्हणून घेवन एक दिसता. किंतु सांगतना तशी सांगले लज्जे बिट्टू कुणीरो म्हणून. देवालेगनी तुमी हें करतना खंयचेय रितीर भीड कर नाशिची, मर्यादानी कर नाशिची.
एक भक्तिभावानं नांच का म्हणून एक सांगितलं असा ते ते उडपीन तनी तुम्ही ऐकल उरताले पळेल उरताले मातेरी एक कसं नाही तरी एक दवर घेऊन एक प्रदक्षिण काढचे उरता त्यांना स्वामी वैकेची तंतू म्हळे सहभाग जावन घेऊन त्यांनी वैके हे करता म्हळे री तुमकां स्टेप्स घालचे येता त्या म्हणून एक भावनेन भक्ती रुपारी तुमकां कशी येता तशी तुम्ही हे करका म्हणून सांगले तातूंत तांतू लज्जे दाखोवचे न्हय म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा किंतु आमकां कसन दिसता की मरे हांव हे केलो तो व्हिडिओ काण घेता कडेन म्हाका हे करता ते करता आमकां मस्तींतले हे उरता इनसेक्युअर फील उरता देवाले द्राक ते आनी चलना म्हळें ते भक्ती म्हणून जायना तुगेल मना कसन आस की म्हळ्यार तो पळयता हो पळयता देवाल विशय येवना तुमकां कोणाल विशय येता आसा लोक कसन म्हणटाले तो कसन म्हाका सांगतालो हे आमगेले मनांत तस विना देवाक संप्रीत करका म्हण मनांत तूं ना तागेल बद्दल चिंतन तो कसन म्हणटालो हो कसन म्हणटालो ताण पळोवन हसता की कितें तो आनी कसन हें सांगती हे मनांतच विना देवाक संप्रीत करका म्हणलें मनांत ना तो कसन म्हणटा म्हणो हांव देवा पळोवन करचें हे मनांत येना केलो पंता अशी जाता तन्निमित्तान देवान कशी अनुग्रह करचे तातूंत देवाल विशयाक कसने तरी एक आयलो म्हळ्यार लज्जे बिट्टू कसने काम कर्म कसने करचे असल्यार वैकेची खंयचेरी तरी भीड घेनाशीची भक्तिभावान करका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा तेन्ना देव खंडीत जावन घेवन वलवता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या नैशीचे मध्वाचार्यांनी एक ग्रंथ बरयले ताचे आरंभ श्लोकाक सांगिल्लें आसा अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वं हि समाम रक्षतु केशवः म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णामृत महार्णव म्हणलें एक ग्रंथ रचन केलेलं तसले आमगेले श्रीमन मध्वाचार्य पैरीची तांगेले मध्वनवमी जाले तांणी आरंभाचे श्लोक मंगलाचरणे श्लोकान सांगताचे अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कथितः कीर्तितः श्रुतः हे स विषयू अर्चितः म्हळ्यार देवाला अर्चन करचे प्रतिनित्य देवाले पूजा उपासन करचे अर्चितः संस्मृतः खाली स्मरण करची नाही संस्मृतः बरे रितीन देवाले नामस्मरण पूर्वक जावन घेवन देवाले गुण चिंतन करून घेवन स्मरण करचे कशी की म्हळ्यार आमी गायत्री मंत्रांनी म्हणटाना ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुः धृत शंख चक्रः म्हणून घेवन आमी ते श्लोक सांगताची किंतु त्या श्लोकाचे अर्थ कसो म्हणून आमी समजून घेवका संस्मृतः म्हळ्यार तशी थंय सांगताना ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती म्हणून सांगिल्लें आसा सवित्र मंडल मध्यवर्ती म्हळ्यार सूर्यांतर्गत जावन घेनाशिल्लें तसले लक्ष्मी नारायण चिंतन करका म्हणून सांगिल्लें आसा केयूरवान मकर कुंडलवान मकर जावन घेनाशिल्लें तसले कान्नाक कुंडलांनी धारण केल्लें आसा धृत शंख चक्र हातांत तूं चक्रांनी शंख धारण केल्लें आसा हे भावचित्र आमगेले येदूर येवका त्या श्लोकांत कसन डिस्क्रिप्शन सांगलें त्या डिस्क्रिप्शनाचे कसन एक भावचित्र ते आमगेले येदूर येवका आनी तशी जावन गुणचिंतन पूर्वक जावन देवाला आमी स्मरण करका म्हणून सांगलें खाली स्मरण म्हणून सांगिल्लें ना तातूंत अर्चितः संस्मृतः ध्यातः देवाल बद्दल आमी ध्यान करका आमी केन्ना प्राणायाम आनी करत उरताना प्राणायाम करताना खंयचे तुमी जपाचे आराधन करका म्हणून लेखल्याची त्या जपाचे आराधन करताना प्राणायाम करताना त्या देवाले ध्यान करका म्हणून सांगलें खाली श्वास घेवन घेवन सोडची न्ही श्वास घेताना तंतुवैके देवाले ध्यान करका म्हणून सांगलें तातूंत अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः देवाले गुणगान देवाले कीर्तन करका देवाले कसन एक एक विषय आसा तुमकां कळून घेवन आयला आसा ताजे बद्दल कीर्तन करका तुमी मनान कीर्तन करका म्हणून सांगिल्लें आसा कथितः कीर्तितः कथितः
कथा कसने उरता भागवत महाभारत भगवद्गीता ह्या जुट्टूची तुमक कसन गोत्त आसा ते तुमी 4 जणांक सांगका गोत्त आसा म्हणून न्ही कितलेय ताका 2 श्लोक येता 2 श्लोकाचे सांग तुका संपूर्ण भगवद्गीता येता संपूर्ण भगवद्गीताचे बद्दल कथा श्रवण कर म्हळ्यार दुसऱ्यांक वैके सांगका आनी श्रुतः जे तुमकां गोतना ते दुसऱ्या कडच्यान आयकून घेवका जे तुमकां गोत्त आसा ते तुमी कथन करका दुसऱ्यांक सांगका जे तुमकां गोतना ते तुमी दुसऱ्या कडच्यान आयकून घेवका इतलो कोण करता अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाती अमृतत्वं हि समां रक्षतु केशव अशी हे सगुण कोण प्रतिनित्य परिपालन करता ताका देव रक्षण करता म्हणून न्हू मध्वाचार्यांनी तांगेल आरंभाचे श्लोकांतू सांगून दिल्लो आसा तन्निमित्तान सर्वही जनान वैकेची प्रतिनित्य अर्चन करका संस्मरण करका ध्यान करका गोत्तेशिल्ल्या देवाल कथ कसं गोत्त आसा ते तुमी सांगका केलो पंत म्हालगडे आपल्या नात्रांक तांक कसं गोत्त आसा ते तांणी सांगताची रामायण की कृष्णाल कथ की हागेल कथ की कित्याक की म्हळ्यार ते आमगेल परिपाटू सांगचे आनी केन्ना गोतना तांणी खंय तरी प्रवचनकाराले वचून घेवन तागेल प्रवचनां बसून घेवन गोतना आशिल्ले विशय तांगे कडच्यान आयकून आनी वापस 4 जणांक सांगताचे सो अशी आमगेल जीवन चलका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा आनी ताका मुख्य जावन घेवन आशिल्लें तसलें एक भजना मंदिर जर हे भजना मंदिर ना जालें आशिल्लें आसल्यार इतले जन आज हांगा वट्ट जायनाशिल्ले तुमी स्वाम्याक हांगा आपोवचें जायनाशिल्लें भजना मंदिर आशिल्ले निमित्तान आज हांगा स्वामेल आगमन वैके जाता आसा आनी तुमी उट्टू लोक वैकेची हांगा एकत्रित जाता आसा विशेष जावन आजी समारोप समारंभ म्हणले उद्देशान तुमी स्वाम्याक हांगा आमंत्रण दिलें ताका समजावन आयच्या दिसाक आमी हांगा आयलेची आनी स्वाम्याक हृतपूर्वक जावन स्वागत करता म्हळ्यार कितें तरी सच्चेरी पेटे बेळमन मुंडकूर पडुबिद्रे तशे अनेक गांवतुल्यान समाज बांधव हांगा उपस्थिती आसाची समयाचे अभाव आशिल्ले निमित्तान मस्तींतलो आमी अभिव्यक्त करचेक जायना मुखावेल प्रयाणही करता तशीच हांगा मस्त लोकान सेवा तांणी केलेली आसाच हे कट्टड निर्माण जाताना मंदिराचे पुनर्निर्माण जाताना वैयक्तीक जावन घेवन तांगेल कुटुंबांतल्यान दान वैके दिल्ले तशीच श्रमदान वैकेची केलेले मस्तींतले कुटुंब आसा आमी आयकल प्रमाणे हे एक नवीन हॉल आतां आमी खंय बसल्याची ते हॉल लागीं 18 दिवसां भितरी हे निर्माण जाल्या म्हणून आमी आयकले सो इतलेक हाका मूल कारण कसन की म्हळ्यार हांगाच वॉलंटियर्सान तांणी स्वता फातोर आनी होवन घेवन येवन घेवन तांकां सहकार दिले म्हळ्यार वयर पर्यंत हाडका फातोर खाली कामगारांक सांगल्यार तांकां जायना दिवस रात्र हांगा फातोर आनी हाण घेवन तांकां बांदचेक अनुकूल करून घेवन दिवन घेवन आज 18 दिवसां भितरी हांगा एक नवीन कट्टड नाजे नवीन वास्तू नवीन हॉल उद्घाटन करून घेवन आज थंय समारोप समारंभ जाता आसा म्हळ्यार तुमगेले एक भक्तीक देव कशी मेच्चून घेवन तुमकां अनुग्रह केले म्हळ्यार हेची एक साक्षी आनी कसलें उदाहरण आमी दिवका म्हणना तुमगेलोची वेंकटरमणान तुमकां हे करचेक प्रेरण दिवन घेवन हे सर्वही केल्लें आसा आनी विशय भय जर जाल्लें आशिल्लें आसल्यार आनी तशीची मुखार चित्ता आशिल्लें ताजे ते हुणसां आमगेल्यान केन्नाय सांगताची कायल हूण आसतना पोळ काण घेवका कायल थंड जाल्यार पोळ येना कितले हे केल्यार वैके निखाळचेक जायना कायल केन्ना हूण उरता तेन्नाची तुमी पोळ काण घेवका तशीची तुमी एक म्हळ्यार मंदिराची कशीच एक हुणसाण आशिल्लें मंदिर जावका तशीच एक हॉलाचे वैकेची ताचे सायडाक तुमी करका म्हळ्यार ताजे ते हुणसाणी रे 18 दिवसां भितर हे वैकेच हॉल जाले ना जाल्यार 18 म्हयने जाल्यार वैके जायनाशिल्लें सो ते एक हुणसाणी देवान एक निर्माण करून घेवन तुमगे कडच्यान हे कार्य असाध्यशील कार्य देवान साध्य करून दिलें तसले एक शक्ती वेंकटरमण देवान दाखोवन दिल्लो आसा आनी आयच्या दिवसाक ज्या लोकांन हातूंत सहकार केल्लो आसा तांकां एक स्वामेल हस्तेन तांकां एक अनुग्रह प्रसाद दिवका म्हणून हांगाचे आडलित मंडळीन एक तांणी
भिन्न दवरिले. सो तन्निमित्तान तांकां आतां स्वामी कडच्यान तांकां एक अनुग्रह प्रसाद मेळटा. तशें आयच्या दिवसाक मुंडकूर पडुबिद्रे बेळमण तसे अनेक गांवतुल्यान मुडबिद्रेतुल्यान आनी केलो लोक आयल आसाची आनी सर्व ही आईल बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. मुखावेल दिवसांतू लक्ष्मी वेंकटरमण भजना मंदिराचे प्रांगणांतू तशीच हांगाचे आढळीत मंडळी तांगेल्या वैयक्तीक जिवनांतू आईल सल समाज बांधव तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू तशीच आमगेल हे एक सचेरी पेटे गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.